ख्रिस्त येण्याच्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराई गोमान स्नानिक जुआंव कुच वेता तरी जुआंव विशांत लोकाची आतुराई येऊंकसच्या सोम्या उदेशी आतुराई आणि की तीव्र करता. जुआंव सुवार्थेगार आपल्या देवशास्त्राचो एक प्रमुख विषय साक्ष आमचे समोर दवरता. स्नानिक जुआंव मेस्सिया उदेशी पोरण्या सोल्ल्याचे साक्षीचो सारांश दिता आणि पोरण्या सोल्ल्याक आणि जेजूक एक गांच जाता. सुवार्थेंत स्नानिक जुआंवचो पात्रच मोइजेन प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आणि सगळ्या पोरण्या सोल्ल्याच्या संप्रदायान सांगून दिल्ल्याची वळख करून दिवचो आणि ताका साक्ष दिवचो. स्नानिक जुआंवनु जेजूक सर्वांनी सतमानिशे ताका साक्ष दिली. साक्ष दितलो खुद्द अनुभव केल्ल्यो गजाली सांगता आणि सर्वांनी पात येवच्या कारण जाता. सुवार्थेंत जेरुसलेमांतावन आयलेले याजक, लेवीत आणि फारिजेव स्नानिक जुआंवक सवालां घालतात. या सवालांक स्नानिक जुआंवची जाप तो खंयचेच रितीन ख्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणून स्पष्ट करता. पूण तो सोम्याची वाट तयार करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतेल्याचो ताळो हांव म्हणून आपणाकच एक प्रवादी ताळो म्हणून आपोवन घेता. अरण्यांत बोब मारतलो म्हणली गजाल जो देव धार्मिक मुखेलपणान जेजूक दिल्ले वा जेजूक केल्ले निराकरणेचे प्रतिक्रियेचो संकेत जालो म्हणयत. या सर्वांत जुआंवचें कलतेपण प्रमुख पात्र खेळता. सुवार्थेंत जुआंव आपणाकच उण्या महत्वाचो करता म्हणलो अर्थ न्हय, बगार जुदेवी धार्मिक मुखेलपणाक येऊंकसच्या क्रिस्ताची वळख दिवपाक ताणें दिल्लो वस्तू हांगासर कळीत जाता. जुआंवक आपणा विशांत आसची स्पष्टताय क्रिस्ताची वळख स्पष्टपणे करून दिवच्याक साध्य करता.